फायनान्शियल स्टेटस ऑफ द स्टेट आणि ताजेर खूब जाणांचे क्वेश्चन आशिल्ले. म्हणजे म्हजो क्वेश्चन आशिल्लो सगळ्यात पयलो क्वेश्चन जयेशाचो आशिल्लो, म्हजो अनस्टार्ट आशिल्लो, बाब रवी नायकाचो अनस्टार्ट आशिल्लो, कितलेशे अनस्टार्ट आशिल्ले. ते सगळे क्वेश्चन जेन्ना आमी स्टडी केले तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की प्रत्येकाक वेगवेगळी आन्सर दिल्या. म्हाका फॉर एग्जाम्पल 20,000 म्हणून दाखयला लायबिलिटी डेट, जाल्यार कोणाक 16,000 म्हणून दाखयल्या. तरेचे आन्सर आज एकाच क्वेश्चनाचेर जवळ जवळ डेट्स वेगळे दाखयल्या, एक्सपेंडिचर वेगळे दाखयला आणि ताका क्लॅरिफिकेशन काय ना. आमी डिमांड केला, आमी आतां डिमांडींग केला की हाफ एन आवर डिस्कशन त्या क्वेश्चनाचेर मारचें. पूण एक म्हज्या लक्षांत आयलें तें अशें सारकें तें क्लियर सारकें. ताणें सांगिल्लें की एक्चुअल डेट पळय आसात ती 20,412 ऑन 31/3/2019 एंड आतां ती 24,928.23 crores जाल्ली आसा. 24,928.23 crores. स्टार क्वेश्चन 6 चेर आन्सर दिला. रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर फॉर 2019-20 8,475.01 crores. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is 8,099.85 crores. There is a surplus of 375.16 crores. हे जर 375.16 जर सरप्लस आसा जाल्यार सरकार लोन कित्याक काडटा तें आमकां कळना. पार्लमेंटरी प्रॅक्टीस आसता, फिलिबस्टर म्हणटा. म्हळ्यार कितें, एकल्यान कोणें तरी झांकप, कोंकणी भाशेन झांकप, चड उलोवप आनी मेन इश्यू जो कितें आहा तो कसो तरी सायड लायनीन घालप, म्हळ्यार ताका टायमूच मेळप ना. हे फिलिबस्टरींग हे आमचे फायनान्शियल पोजिशनाचेर आज मुद्दाम तांणी केला. एसेंब्लीक आमी कितलेंदा उबे रावन सांगलें तांकां की ही फकाणां तुमी करूं नाकात. सरकाराचें क्लियर कट इंटेन्शन अशें आहा, आयदर सरकाराक खबर ना पयशांचो घोळ जाला म्हणून आनी तो जस्टिफाय करपाक तांच्यान जायना. आतां ऑपोजिशन लिडरान सांगलां की आमी सगळे मागतले हाफ एन आवर डिस्कशन. हाफ एन आवर डिस्कशन आमी मागतलेच, पूण तें मेळटलें काय कितें हें आमच्या हातान ना. चड चान्सीस आहा की आमकां हाफ एन आवर डिस्कशन मेळचें ना. CAA म्हणटा तें कोणाक लागना म्हूण सांगपाक अर्द दीस उडयलो. आनी ही जी फायनान्शियल सिच्युएशन जें आहा, दीस इज व्हेरी मच द पॉलिसी ऑफ द BJP गव्हर्मेंट एट सेंटर ऑल्सो, की इकॉनॉमीक इश्यूज डायवर्ट करप आनी खंयचे इमोटीव इश्यूक सेंटर स्टेज दिवप, हें आज हांगा चलना. एक थोडे पॉयंट म्हणल्यार आज जयेशाचो पयलो प्रश्न आशिल्लो. हो प्रश्न हे 2 मिनटां मेळ्ळी हे प्रश्नाक. ताणें म्हणचे पयलीं तो प्रश्न सोंपलो. बाब दिगंबर कामतीन 24,000 कितें तरी फिगर दिला. आमकां मेळटा ते भशेन 21,000 कोटी आमकां लोन पडटा म्हणून मेळटा. लुईझीन फादराक मातसो कमी मेळ्ळो, 20,000 कितें तरी मेळ्ळो. आतां हातूंत अशें दिसता की सरकारान ह्या वर्सा 859.94 crores कॅपिटल एक्सपेंडिचराक जे घेतले. कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हळ्यार कितें, सादें लोकांक समजुपा खातीर डेव्हलपमेंटाक आमी घेतात ते कॅपिटल एक्सपेंडिचर. तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाक आनी कितें डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा म्हणून ते कारण दितात ते तांणी लोन फारीक करपाक, सॅलरीज दिवपाक तांणी पयशे वापरले. फर्स्ट ऑफ ऑल दीस इज ब्लेटंटली इलिगल आनी हें तांणी केल्लें आहा. हें आज आमी एक्सपोज करपाचें आशिल्लें प्रश्नाक आमकां चान्स मेळिल्लो जाल्यार. What is the utilization of the fund in each department under revenue and capital? And when we ask this question, they have postponed the question. But to my knowledge, what I know, the total expenditure on the revenue is not even crossed the 60% as on 31st January. And it is surprised what he was telling just now about capital expenditure. It is just 10%, 7%, 30% in different departments. हाजे वयल्यान तांचे फायनान्शियल पोजिशन कितें आसा हें कळटा. कारण कॅपिटल हे मेजर प्रोजेक्ट्स आसता, रेवेन्यू जे आसता ते ओवरऑल सगळे आसता आनी त्या खातीरूच 60% सुद्दां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना आनी नॉट इवन 30%. एकेका हातूंत 0.7% आसा. एकेका डिपार्टमेंटा 0.7% आसा. आय वॉज जस्ट टेलिंग नाव फॉर एग्जाम्पल अग्रिकल्चराक तांणी जवळ जवळ 6.5 कोटी रुपया दिवपाचे आसा. हे केन्नाचे पयशे, जुनांतले पयशे, अजून दिवना. कारण कितें की
की दुसऱ्या हेडांतल्यान ट्रान्सफर करपाचें. तेन्ना दुसऱ्या हेडांतल्यान त्या हेडा ट्रान्सफर करता, फायल गोज टू द फायनान्स. Then finance is not clearing. Why is not clearing? Because there is no funds. Worrying factors, दोन disturbing factors गोंयांत. गोंयची अर्थीक परिस्थिती एकदम वायट जाल्ली आसा. If we see the total debts of the state, as we know, as on the replies given today, is 24,000 crores. That means you have not taken 1,50,000 on yourself, but government has taken 1,50,000 rupees per capita Yeah. in the state of Goa. Without asking you. Without asking you, without asking the people. So according to me, the serious matter, we are in the death trap. Now what is the meaning of death trap? Normally any family borrows the money, there is nothing wrong. They borrow the money either to construct the house or to build some assets or infrastructure. आज गोंयांत जे पैसे सरकार घेता फॉलगाक, it is not to develop the infrastructure. And I am giving you a concrete example. We are borrowing the money to pay the earlier interest. We are borrowing the money to pay the earlier loans. We are not borrowing the money to create infrastructure, and this is a very serious matter. हांगा म्हणल्यार जे लोन काडटा तातूंतल्यान सॅलरी पे करता 2,400 जवळ कोटी बॉरोईंग घेतिल्लें आसा कॅपिटल, पूण 670 कोटी वयर कॅपिटलाचें पेमेंट जाल्लें ना. आनी जेन्ना आमी रिप्लाय मागतात, द वे द एरोगन्स इज बीइंग सीन एवरी डे. काल माविनान सांगलें की 0 or 0 वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड म्हणून. असेंब्ली सेशन कित्याक जाय? आज हांवें अनस्टार एलिक्यू 71 घाल्लो अटल सेतूचेर. 400 कोटीचो ब्रीज 517 कोटी जालो, बरें आसा. ताका विचारला फक्त उरिल्लें जें काम आसा, आर्म जे आसा, मेरशे बायपास आसा, ही सगळीं कामां विच कम्स अंडर द स्कोप ऑफ L&T ते केन्ना कंप्लीट जातली? तर तो थंय ही इज नॉट गिविंग अ क्लॅरिटी ऑफ थिंग्स. सो आय जस्ट आस्क्ड हिम द डिटेल्स अलॉंग विथ द कॉस्ट इनवॉल्वड. द रिप्लाय कम्स, सर द फायनल कॉस्ट विल बी नोन once the work is completed and final bill is passed. If not, the time frame and cost for completion of the project. Sir, the project is likely to be completed by 29/2/2020 and the cost will be known after final bill is passed. 29/2. 29/2/2020 आणि आता ह्या 20 दिसांनी जाता. हे सांगपाचें जें आसा म्हणजे इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स थ्रू एलिक्यूज विच इज सपोज टू बी सॅंक्टिटी ऑफ द हाऊस जे आमी म्हणटा असेंब्ली वेल सगळे उलयता टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी. लास्ट असेंब्ली सेशन जितली एश्युरन्सीस दिल्ली एकूय पावून आमी एक्शन टेकन रिपोर्ट मागलो. आतां एलिक्यूज फोर्टींग कोणाचेर येवंक लागल्या विच इज गिविंग डिफरंट रिप्लायज टू डिफरंट मेंबर्स ऑन द सेम क्वेश्चन. सो ताज्या खातीर जे ऑनरेबल आमचो लिडर ऑपोजिशन जे मागला हाफ एन आवर डिस्कशन to see that we get a white paper out of it. ते समज दिना जाल्यार 100% शुअर आमी मानूंक शकता की ती एक ल्हानशी काणी आसा ती सद्या चल्ल्या. वन व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट आणि अशी आमची समज आसा की बिकॉज द बीजेपी इज एट द सेंटर एंड द बीजेपी इज रुलिंग द स्टेट, अशी समज आसा की वी आर गेटिंग लॉट ऑफ हेल्पिंग हँड फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट, लॉट ऑफ फायनान्सीस आर कमिंग डावन. आता द एश्युरन्स इन द बजेट विच वॉज फिगरिंग वॉज अराउंड 3,300 crores. आता वो फिगर आसा पळय वो कंटिन्युअसली कमी जायत वयता आनी वी आर आमी एक इल्युजनान आसा की वी आर गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर. आता फर्स्ट इन जुलय 2019 तेंच्यांनी डायरेक्टली 242 crores आमच्या कितेच्यान काडून उडयले. From state share from the central from the government. from the central kitty. आता दिस वॉज इन जुलय 19. पयलो प्रॉमिस केलो 3,300, तेजे उपरांत 242 तेंच्यांनी काडून उडयलो. Then again one revised estimate was done, and in revised estimate again 356 crores were again cut down. आणि पयर 3-4 days back जी on 1st February जो बजेट जाला तितून परते 222 कोटी काडून उडयल्या. So out of 3,300 Goa's kitty we get 2,480. 820 कोटी आमचे स्ट्रेट सेंटरांचे जे स्टेटाक येताले पळय ते 820 कोटी आमचे मायनस झालेले आसा. आता 820 कोटी इज अ बिग अमाउंट. आम्ही आज पे मायनिंग लॉस मायनिंग स्टॉपेज म्हणटा पळय, मायनिंग बॅन म्हणटा पळय, गोवा यूज टू गेट रेवेन्यू रफली अराउंड 900 crores. 900 कोटीचो रेवेन्यू मेळटलो आमकां. नाव दिस 820 crores which is stopped from the center to state is equivalent to stoppage of another industry.
मायनींग सिमिलर टू मायनींग इंडस्ट्री अनेक इंडस्ट्री स्टॉप जालेल्या भशेन गोंयांचो गोंयचो पयसो आमचो खंय तरी मारलो गेलो आसा अँड दिस इज व्हेरी सिरियस इशू हेचेर अमेंडमेंट जावपाक जाय आसले विच इज नॉट डन आय बिलीव आनी हे सगळो दीस हॅज टू बी डेल्ट विथ सिरियसली हे सगळे इश्यूज आयज आमचे आसलेले ऑन फायनान्स मॅटर दीस वॉज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन and the first question of the assembly and all the members had prepared accordingly but what question आमकां just 2 minutes आमकां question दिल्ली आसा. This is injustice done to us.